बोरये शिरशिऱ्या पेपर फॅक्टरीक शुक्रारा दनपाराचेर उजो लागलो। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला म्हूण दुबाव। फॅक्टरीत पेपर बॉक्सां करपाक काडिल्लो म्हाल आनी बाकीचें सामान लासून काबार। 2 वरां उजो चालू उरलो। 3 फायर ब्रिगेडींनी मेळून निमाणे उजो आटाप हाडलो। 4 लाखांचें लुकसाण जालां। 3 लाखांचो म्हाल साल्वार जाला म्हूण फॅक्टरीचो पात्रांव सांगता। ये 10:30 बजे है। हवा का जोर से बवंडर आया और बवंडर आया, मैं ऑफिस के अंदर ऊपर था तो मेरे को उधर कुछ झटका मालूम हुआ। फिर 5 मिनट के बाद लेबर लोग ऊपर काम पे था, उनको धुआं मालूम हुआ। दौड़ के आई नीचे, तब तक आग पकड़ लिया था। एक 4 लाख समाप्त, 4 लाख, हाँ 4 लाख। ये एक पॉइंट बेजमेंट गोडाउन था और उसमें एक तरफ पावर का पॉइंट था और उधर से ही वो शॉर्ट सर्किट की वजह से एक ही पॉइंट था उधर। ऊपर मटेरियल, टोटल मटेरियल मेरे पास करीब था 7 लाख का, तो 4 लाख का गया, 3 लाख का भी बचा लिया। और फायर वो ब्रिगेड दूसरे गोडाउन में सेफ था, फायर काम किया और हमारे पास भी स्टोरेज वाटर था और लेबर ने भरपूर कोऑपरेट किया कि पूरा कंट्रोल में कर लिया। जी कार्डबोर्ड आणि बोर्ड फॅक्टरी आहा ते स्टोर केल्ले तेणी सगळे आपले पुट्टे सगळे पेपर हे आयटम ताका उजो लागलो। इमिडिएटली आमी सगळो उजो कंट्रोल केला आणि आमी ऑलरेडी एक्सटिंग्विश केला। टोटल 3 गाडयो आमी यूज केल्या आता। आणि कॉज ऑफ फायर बीन कॉज ऑफ एक्झॅक्ट कॉज ऑफ फायर अजून कळोना। आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक आणि पोलिसेक बी लेटर करतले। अजून लॉस एक्झॅक्टली अजून कॅल्क्युलेट करूं ना। तुमच्या कडल्यान सगळे डॉक्युमेंट्स घेवन तेजेर मागीर येवन आमी फर्दर इन्क्वायरी करून मागीर लॉस एस्टिमेट करता। ऑलरेडी पालेल्लो आसा। जवळपास आमकां हे करता म्हणजे 1-2 वरां लागली आता। सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणा आड आयटक खंय आनीक नेटान आवाज काडपाचे आसात। अंदूच्या वर्सा कामगारांचो एकूय प्रस्न तडीक लागलो ना। मागीर ते PWDचे कामगार आसूं वा लायफगार्ड, येता त्या नव्या वर्सा कामगाराच्या हक्कांक नव्यान झगडटले, कामगारांक न्याय मेळोवन दितले म्हूण आयटकाचे पदाधिकारी उलयतात। शुक्रारा तांणी पणजे मिटींग घेतली। We have informed the government on various issues. We have called upon them. Now it is the time for the government to act and give us dialogue with us, discuss with us, find the solutions which are correct, apt, so that all these various anti-labor policies have to go, and the managements have to fall in sync, fall in line, and see that problems of the workers. You take your productivity, you take your work, you make profits, reasonable profits, but see that you ensure that there is corporate social responsibility which devolves on you. The first responsibility of corporate social responsibility is responsibility to the working class and the workers who produce the wealth of this nation and the wealth of a unit and wealth of the people, wealth for the people. गोंयांत तर पळयलें जाल्यार सेम आमकां दिसून येता। PWDचे कामगार कितलींशींच वर्सां जालीं झुजता की आमकां परमनंट करात म्हणून, अजूनही परमनन्सी ना। आमची सरकारा कडेन मागणी आसा की PWDचे जितले कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आसा ते सगळे परमनंट जावपाक जाय। लायफगार्ड झुजले, रस्त्यार येयले, स्ट्रायक केले, पूण तांचो प्रश्न मिटलो ना। मंत्र्यांनी सायन मारून एग्रीमेंट दिले तरी आसतना this government has failed to resolve their problems. We demand की लायफगार्डांची सॅलरी जी आसा, कित्याक they are performing highly skilled jobs, तांकां लायफ सेव करपाचें आनी रेस्क्यू ऑपरेशन्स करपाचें फूल टेक्नॉलॉजी खबर आसा, USP खबर आसा। सो तांची सॅलरी ताबडतोब हायली स्किल्डा प्रमाणे रिवायज जावपाक जाय, तांकां म्हारगाय भत्तो जोडून दिवपाक जाय, हो एक डिमांड आसा। 7th पे सांगता की मिनिमम वेज शूड नॉट बी लेस दॅन 18,000 इन द कंट्री। सो केंद्र सरकाराची एक पॉलिसी आणि स्टेट गव्हर्नमेंटाची दुसरी पॉलिसी आसूंक शकना। वी call upon the Mr. Manohar Parrikar government to immediately notify 18,000
a wage for the unskilled category. So all these demands are there. तीच आनी एक मुख्य डिमांड आसा की 7th पे जो अनाउन्समेंट जाला की आमी लागू करतले म्हणून ते इनडिस्पॅशनेटली अनकंडिशनली सगळ्या कॉर्पोरेशनांक लागीं जावपाक जाय. नवे वर्स नव्या कामगारांची आशा अपेक्षा घेवन आमी रस्त्यार आसतले. आमी जे प्रश्न मांडले ते प्रश्न मेळोवपा खातीर ह्या सरकाराच्या धोरणा विरुद्ध आमी झुजतले आनी कामगारांचे अधिकार आनी सामान्य लोकांचे अधिकार जे आसात ते तांकां मेळोवन दिवपा खातीर वी वील that is our new year resolution. दिवचले चोरांनी नॅशनल फार्मसी फोडली. एक मोबायल आणि सुमार 54,000ची कॅश चोरांनी उखल्ल्या. चोरांचे कर्म फार्मसीतले CCTV कॅमेरात रेकॉर्ड जाला. चोरांचे तोंडय स्पश्ट दिसता. सकाळी पात्रांव फार्मसी उक्ती करपाक आयलो तेन्ना ताका कळ्ळें. दिवचल पुलीस फुटेजी वेल्यान चोरांक सोदतात. शुक्रारा फातोडेर सुमार 2:45 चोरांनी दिवचलची नॅशनल फार्मसी फोडली. चोरांचे हे कर्म CCTV कॅमेरात रेकॉर्ड जाला. काल राती रॉबरी जाली हांगा आमचे 2:40 आमचे CCTV फुटेजीचे सगळे मेळ्ळे. 2:40 भितर चल्ले चोर. 8-10 मिनटां भितर आशिल्ले. तांच्यानी कॅश कितें आशिल्लें आनी एक मोबायल फोन मेळ्ळो. बाकीच्या मालाक कांयच हात लावंक ना. साधारण कितकी कॅश आसतली? साधारण 54,000 सुमार कॅश आशिल्ली. Today morning we received a call from at about 6:15 from the owner of the National Pharmacy, Bicholi, informing that the shutter of his shop is open. Accordingly, we visited the spot and conducted inquiry. Upon verifying the CCTV footage, we noticed that 2 unknown persons effected entry into his shop. Further, the complainant lodged his complaint regarding stolen of one mobile phone and cash of rupees 54,000. So accordingly we registered the offence under section 454, 457 and 380 IPC, and further investigation is in progress. The service of dog squad and fingerprint are utilized at the spot. प्रुडंटा खातीर उदय परब. give a commercial break.